नमस्कार. गोवा टुडे ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोयात मिड डे मिलाक सरकार अनुमोडटा 38 कोटी. प्राधान्य पीटीए आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपांकूच. अक्षय पात्राक 5000 भुरग्यां खातीर टेंडर. जानेर मेरेन वेळ. अपघातांचेर नियंत्रणा खातीर आता टू व्हिलरिंग हेल्मेट ना जाल्यार पेट्रोल ना. उत्तर गोंयात रस्तो सुरक्षा सप्तकात नो हेल्मेट नो पेट्रोल मोहीम. सेंट झेवियर एक्सपोजिशनाचे काम 10 नोव्हेंबर डेडलायन. अधिकाऱ्यांबरोबर मंत्री अलेसाची रिव्ह्यू बसका. 200 कोटी मायज लागल्यार खंय मुख्यमंत्री दितलो. दर्यादेगेर उदकाची पातळी वाडटा. नैसर्गिक चेन्नईची NCSCM करतली दर्यादेगांचो अभ्यास. मंत्री अलेश म्हणटा एरियल सर्वे जालो, आता फील्ड रिसर्च. करजवाड्यार रस्त्या कुशीक अतिक्रमण केल्ल्या दुकानांचेर पालिकेचो बुलडोजर. 14 जाण धांवले स्टेक. 36 जाणांचेर एक्शन. ट्राफिकाक जाताली आडखळी. साकवाळे पंचायतीच्या शोकॉज नोटिसेक भुतानीन दिल्ल्या जापेर पंचायत मंडळाच्या बसकेत चर्चा. कायदेशीर सल्लो घेवपाचेर बोवाळ. विरोधी पंच मागतात लायसन्स रिवोकेशन. आणि दिवचल कारापूर योगेश्वरी देवळाच्या मंडप वाठारात शॉक लागून 25 वर्साचो तरणाटो सोंपलो. मूळ झोळबेत दोडामार्गचो. जमनीर पडिल्ल्या वायरीक हात घाल्ले कडे शॉक. गोयात मिड डे मिलाक सरकार अंदू 38 कोटी मोडटा. मिड डे मिलाक प्राधान्य पीटीए आणि उपरांत सेल्फ हेल्प ग्रुपांकूच. अक्षय पात्राक 5000 भुरग्यांचे मिड डे मील टेंडर मेळ्ळा. तांची जानेर मेरेन वेळ मागला म्हूण शिक्षण संचालक सांगता. ह्या आदी ताणें 6 म्हयने मागिल्ले. सध्या 99% भुरग्यांक खंय मिड डे मील पुरवण जाता. एक न्यूज सोशल मिडियाचेर आनी प्रिंट मिडियाचेरूय आज आयल्या. ती म्हणल्यार मिड डे मिलाचेर रिपोर्टिंग 39% जाता म्हणून. सो मातशें आमकां खटकलें, कित्याक सध्या आमचें रिपोर्टिंग नियरली 100% जाता एवरी डे. जुनाच्यान 11 जुनाच्यान आमचें रिपोर्टिंग नियरली 100% जाता. काल पासून आमचें रिपोर्टिंग 99.19% जालां. आनी हे क्रेडीट ह्या 99% हाजे सगळे आमच्या ADI, आमचे सगळे न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट्स आमचे आनी टिचरांक वता. आनी जेन्ना आमचें रिपोर्टिंग इतलें बरें जाता तेन्ना कोणी सोशल मिडियाचेर वा खंयच्याय मिडियाचेर 39% दाखयता हे म्हाका बरोबर दिसना. म्हणून तुमकां क्लॅरिफाय करपाक हे हांवें प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. तर टोटल ह्या वर्साक 29 कोटी 78 लाख आमकां मेळटले मिड डे मिलाक. स्टेट गव्हर्मेंट तातूंत एक्स्ट्रा घालता ते 8 कोटी 48 लाख. सो ह्या वर्सा आमी टोटल 38 कोटी 27 लाख रुपया मिड डे मिलाचेर स्पेंड करतले. 1,63,000 भुरग्याचे वयर मिड डे मील सप्लाय करता. सो अक्षय पात्र जर आयले जाल्यार ते फक्त 5000 भुरग्यांक मिड डे मील सप्लाय करतले. पयलीं तांणी 6 म्हयने मागिल्ले, आतां तांणी आनीक 6 म्हयने एक्सटेंड करून घेतला टील जानेवारी. फेटॅलिटी कंट्रोल करूंक रायडरांच्या सुरक्षेक नो हेल्मेट नो पेट्रोल मोहीम. उत्तर गोंयात रस्तो सुरक्षा सप्तकात नो हेल्मेट नो पेट्रोल धोरण चालीक लावपाची वर्द जिल्लोधिकारी स्नेहा गित्तेन जारी केला. पेट्रोल पंप वाल्यांचो येवकार अशी वर्द पयलेच खेप न्ही. कितली खर चालीक लागतली ताचेर नजर. तुम्ही पहिले आसतले गोंयान जे रोड एक्सिडंट जाता चडशे फॅटल एक्सिडंट जाता आनी ह्या दिसांनी तरी दिसाक एक फॅटल जायता आनी हो वीक आहा तो
हो रोड सेफ्टी वीक असल्या कारणान त्यांची मिटींग आसता एक हेजी रोड सेफ्टी विकाची, तेतून तेंच्यांनी डिसिजन घेतले की जो पेट्रोल घालपाक गाडी जेन्ना पेट्रोल पंपार वयता जाल्यार ताका हेल्मेट ना जाल्यार ताका पेट्रोल दिवचें ना म्हणून अशी एक ऑर्डर जे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आहा जे नॉर्थ आनी साऊथ तेंच्यांनी काडलेली आहा. आतां समज तुमकां पेट्रोल घालूंक जाय, तुमचे कडेन हेल्मेट ना आनी तुमकां थंय पेट्रोल मेळपाचें ना, कित्याक हेल्मेट ना जाल्यार तुमकां पेट्रोल मेळचें ना. हेतून आमी जे पेट्रोल असोसिएशन जे प्रेसिडेंट आहा तांकांय विचारले, तेंच्यांनी हे डिसिजन हे सारकें आहा, पयलीं सेफ्टी मागीर पेट्रोल हेज्या खातीर तेंच्यांनी हे डिसिजन वेलकम केल्ले आहा. ही जी ऑर्डर काढल्या नो फ्युअल नो हेल्मेट नो फ्युअल म्हणून काढल्या ती म्हज्या रिक्वेस्ट सगळ्या कस्टमरांक जावं लोकांक आसो की ते ऑर्डर आसा म्हणून न्हय, ही पयलींच्यान आसा. मोटर व्हेकल एक्ट जावं सगळे लोक म्हणटा की सेफ्टी इज फर्स्ट, पेट्रोल इज लेटर जाता करूया. तें जर पळय सेफ्टी फर्स्ट जाल्यार लोकांनी सगळ्यांनी पेट्रोल घालपाचें. कलेक्टर पेट्रोल घालपाचें, पूण पेट्रोला पयलीं हेल्मेट घालपाचें. कित्याक इट इज आमी चिंतूंक जाय की घरा कडेन आमची फॅमिली आसा जावं हे सगळो विचार करूंक जाय. कलेक्टरान सांगला म्हणूनच हेल्मेट घालूंक जाय अशें कांय ना. स्टुडंटा खातीर ओमकार फुलारी. सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशनाची सगळी कामां 10 नोव्हेंबरा पयलीं जातली. संबंधीत अधिकाऱ्यांची बसका घेतल्या उपरांत मंत्री अलेश उलयलो. 2 कोटी सरकारान दिल्यात म्हणटा ते आसाच, ताचे परस चड लागल्यार मुख्यमंत्री खंय दितलो. कामां फाटी फुडें जावं येता म्हूण खंय 10 तारखेची डेडलायन. Scheme to ensure that all works are completed before, in due course, before the exposition starts on 21st. We had authorities of the church, we had authorities from all the various departments that are involved in the exposition, in executing works for the exposition. Some suggestions have come, which will be looked into, and we will make an effort to try and implement whatever suggestions have come. Suggestions come are small, no great deal. The process is on, and I think it's pretty smooth. We will definitely be able to. A deadline has been given that by 10th of November, everything has to be in place. So we have time to rectify the issue. That was about it. Sir, in August this year, CM had assured to spend some 200 crores on that infrastructure. I can assure you that no work will suffer due to want of funds. When CM has spoken of 200 crores, it is a figure that he has said just off the cuff, because post that the estimates have been done, and I assure you, if the costs of works go beyond 200, he will still deliver the exposition date, which is 21st. So we want to put everything in place by the 10th. We have thereafter 10 days to take up, any project of that size. 2016च्या वन महोत्सवात तेन्नाचो रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या हजेरेत पणजे लायिल्ले ते झाड मारले म्हणून पणजेकार रुईस फेरेरान महापालिकेत कंप्लेंट केला. ते झाड मारूक आमी परवानगी दिल्ली ना, पणजेचो RFO सांगता. सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करून गुन्यांवकारांक ख्यास्त करची म्हूण फेरेर मागता. आतां हें कितें जालां 13 तारीख ऑक्टोबराचेर हांवें तें झाड रोयलां. हें ऑन 5 जुनाचे 2016 हांवें रोयलां एलॉंग विथ तारीकार, सिद्धार्थ कोगोलकार, वसंत आक्षिकार. आनी हांव पळयतां हे हॉटेल येता, नवे हॉटेल येता ते कातोत्ता. 13 तारीख ऑक्टोबराचेर हे आयतारा फाटी गेलो तो. सकाळ फुडें हांव सकाळीं भोंवतालो, मॉर्निंग वॉकाक गेलो आनी म्हणजे कुत्रो घेवन सकाळीं भायर सरलो. त्या आवाज येलो टट टट टट. सकाळीं आवाज कोण मारता म्हणलें कितें म्हणलें. आनी हांवें पळयलां 2 जाण हिंगा वयर चडल्या, झाड कातोता, ही झाड कातोता. सोमारा कंप्लेन मारला डेप्युटी कलेक्टर एंड SDM and tree officer to under preservation of tree act. Second letter to the this corporation of city of Panaji commissioner, and the third one to range forest officer of the Panjim area and Kampal. तांकां पर्सनली हांव डिलिव्हर केला
मुझे कंप्लेंट विथ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांटिंग द ट्री विथ परिकार ऑफ द ट्री बींग कट सबसिक्वेंटली फॉरेस्ट ऑफिसरान कांय केलें ना आनी CCPन कांय केलें ना आनी तो ट्री ऑफिसर म्हाका सांगला तेणें कितें कोता स्टाफान सांगला डेप्युटी कलेक्टरान फक्त आमी फॉरवर्ड करतले लेटर तुजी कंप्लेन एका फॉरेस्ट ऑफिसर हांव प्रमोद सावंत दोतोरांक हें सांगूंक सोदता तें झाड रोयलां तेजे बरोबर मातशें सांबाळून दूख येयलां म्हाका तुका दूख येवचें ना तुका दूख येयला जाल्यार मातशें तूं ऑफिसराक सांग फॉरेस्ट ऑफिसराक डायरेक्शन दी FIR कोर नंबर हांव ते मनशाक हांव सोडचो ना कित्याक हांव आतां NC कंप्लेन करतलो अबाउट दीस टू द पुलीस पेंजीम पुलीस आनी टू इन्व्हेस्टिगेट. करजवाड्यार रस्त्या कुशीकच्या दुकानांचेर म्हापशा पालिकेचो बुलडोजर एक्शन. अतिक्रमण म्हणून 52 गाडे आणि दुकानां उबी जाल्ली. फकत 2 गाड्यांक परवानग्यो आसात. उरिल्ल्या 50तल्या 14 जाणांनी डेमोलिशनाक आव्हान दिला. उरिल्ली 36 दुकानां मोडूंक सुरवात. ट्राफिकाक आडखळ जाता. खेरीज रस्तो रुंदीकरणाक लागून खंय काडल्यात. PWD खातें जें आसा तशेंच पुलिसा कडल्यान रेग्युलर कंप्लेंट जाताली की हांगा ट्रॅफिक जॅम जाता. लोकांची कागाळ आसा की व्हेकल ज्यो आसा पळय त्यो सुरळीत हांगासरल्यान मुवमेंट जायना. तेंची कागाळाची दखल घेवन आमी हांगा आमचे टॅक्निकल जे स्टाफ आहा तेंच्या मार्फत चवकशी केल्ली आमी आनी चवकशी करतकच कळ्ळें की सादारण 52 जी स्ट्रक्चरां जी आहा जी रोड सायडीक रोड वायडिंगच्या एरियान जी आहा ती अनऑथरायज स्ट्रक्चर आहा. चवकशी करतना जे स्ट्रक्चर जे कोण ऑक्युपाय करून आहा तशेंच ओनरूय कोण आहा तांकां आमी नोटिसां दिली. नोटिसां दिवन तांकां हियरींग दिली. हियरींग करतकच कळ्ळें की सादारण 52तली जे 2 स्ट्रक्चर जे आसात ती कायदेशीर आहा कारण ताका म्युनिसिपालिटीचें परमिशन आसलें ऑक्युपन्सी आहा. बाकीची जी 50 जी स्ट्रक्चर आहा न्ही ती टोटली इलिगल आसली अनऑथरायज आसली. त्या लागून तांकां आमी डेमोलिशन ऑर्डर दिली. आउट ऑफ 50 सादारण 14 जाणांनी अपील केला म्हणून आमच्या हाका आयल्या रिकॉर्डाक आयल्या. 14तले थोड्यांक स्टे मेळयले आहा आनी बाकीची जी 35 जी स्ट्रक्चर म्हणजे 37तली 2 आमी जी ऑथरायज म्हणून स्ट्रक्चरा कडेन काडलेले आनी एक स्ट्रक्चर जेन्ना चवकशी जातकूच आनी स्वता आपूण मोडून काडलें. आयज जी आमी मोडपाक उरल्या आनी स्ट्रक्चरां एक सादारण 35 त्या लागून हांवें हें कांय करना. हांवें जी आतां तुमकां सांगलां त्या प्रमाणे स्ट्रक्चरां ऑथरायज नाशिल्ल्या कारणान हाजेर एक्शन जालें. म्हज्या म्हायती प्रमाणे जी स्ट्रक्चर हांगा आसली ती आमी काडलेली. म्हाका दिसता चडशीं स्ट्रक्चरां हायवे बांदून जातकच सर्वीस रोड बांदून जातकच आयले अशें दिसता. माझी 1 प्रॉपर्टी माझ्या पयलीं 30-35 वर्सां घालून मारतो तेजी म्हज्या पयलीं मातशें शॉप आसलें ते शॉप म्हाजें गेलें हायवे वचना फुडें मागीर तेणी हें हायवेच्या इंजिनियर हाडल्या तूं मला हांगा शिफ्ट म्हणून तेन्ना मागीर म्हाका ते खाणें घालून म्हाका हें दिलें तेन्ना हें चिंतलें थोडी इलिगलूय आसा थोडी पळोवपाक गेल्यार आमची जवळ जवळ 25 वर्सां जालेली आसा. ताका लायसन बिसन सगळें आसा पूण कितें खंय तरी ती रोड वायंडिंगाक येता म्हणून ती थंय डेमोलिश करची पडली. आता तुमचे आहा डेमोलिशन थोडे आमचे थोडे आसा. तुमची कितली आसली तर म्हणजे एक 4-5 आसली. टोटल लायसन आसली ताका लायसनां आसली पूण ते कितें रोड वायंडिंगाक आता हे डेमोलिशन करता रोड वायडनिंगाक लागून. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. सांकवाळे पंचायतीच्या शोकॉज नोटिसेक भुतानीन दिल्ल्या जापेचेर पंचायत मंडळाच्या बसकेत चर्चा. कायदेशीर सल्लो घेवपाचें थारला म्हणून पंच सांगतात. कांय परवानग्यो नाशिल्ल्यान विरोधी पंच लायसन्स रिवोक करूंक मागतात. उपसरपंच खंय बसका अर्द्यार सोडून गेलो. उपसरपंच म्हणटा अजेंडाचेर आशिल्ले विशय सोंपोवन भायर सरला. तेणे आज प्रूव केलें उठोवन केला ते तेणी रिप्लाय धाडले पळय तितून हे सगळे व्हडले खाजे बरयलेले आसा सगळे हिस्ट्री बरयलेली आसा. पूण ते करता आसतना म्हणटा की आपल्या कडेन परमिशन आसा PDAचें PDAन हांगा पयलीं दिता ते PDAची तांकां ऑलरेडी शोकॉज नोटीस गेला आनी तेजेर डिसिजन जावपा आसा. दुसरी लायसन आसा म्हणटा पंचायतीचें पंचायतीने तांकां शोकॉज धाडला वाय इट शूड नॉट बी रिवोक. सो तें जालें. आनी तिसरें म्हणटा तें आमचे कडेन रेरा. आतां ही तेंचे कडेन लायसन पळय जाय न्हू ती मागीर जाय आशिल्ली पूण पयलीं कितें जाय आशिल्ली पयलीं जाय आशिल्ली तांकां कटींग ऑफ हिल
अंडर 17 सेक्शन 17A चीफ टावन प्लॅनराची परमिशन जाय आशिल्लें तें तेंचे कडेन ना म्हणटा ते हॅव एप्लायड. दुसरें परमिशन तांकां पयलीं जाय आशिल्लें वॉटर डिपार्टमेंट PWD कितें तें म्हणटा ते ऑलरेडी एप्लायड. आनी तिसरें जाय आशिल्लें तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स तें म्हणटा ते एप्लाय केलां. जें तांकां पयलीं जाय आशिल्लें तें एप्लाय केलां, जें नाका आशिल्लें तें तांकां दिलें, तांकां शोकॉज नोटीस धाडला. आता 3 जाण जेन्ना उरले आनी आमी तांकां सांगलें आता तुमचे कडेन परमिशनां ना ती रिवोक करुया. तुमी सांगलेले त्या वर्ड्सांनी डॅरिक पीटर वालिसान सांगिल्लें की डॉक्युमेंट्स रिप्लाय तरी येना विथ डॉक्युमेंट्स जाल्यार आमी ते रिवोक करतले. जाल्यार हे आमकां म्हणपा लागले आमचे जे एलिगेशन घातला तेजो लिगल ओपिनियन घेवया. वी आर नॉट कन्सर्न आमचेर एलिगेशन घातला ते कितें उलयतले, पूण हेणे कितें केलें आतां जालो तो पंच डेप्युटी जालो तो तेणें सांगलोलें इन्क्लुडींग द प्रिवियस डेप्युटी सरपंच सांगलोलें एक स्टेटमेंट केलें तेणी आमी लोकां बरोबर हाय पूण आयज कोट्टा सगळो लोक आहा हिंगा आनी हे लोकां बरोबर नाय. फ्रॉम मॉर्निंग 10 जाली ती आतां 2 जावपा येयली. 4 वर जाली आमी हिंगा हाय पंचायतीन ते उठोवन गेले. तेणें सांगलोलें की ते रिवोक द लायसन्स म्हणून सस्पेंड द लायसन्स म्हणून इफ तांकां परमिशन ना जाल्यार. एजेंडा आम्ही फुल मिटींग कंप्लीट केली. मिटींग कंप्लीट करून लास्टाच्या भुतानीचो प्रोजेक्ट येयलो तेजे आमी डिस्कशन केलें. एंड इन दॅट डिस्कशन वी हॅव आस्क्ड फॉर लिगल एडवायस विथ 2 एडवोकेट. सो मिटींग कंप्लीट जाली. मिटींग इज कंप्लीट. मिटींग काबार जाली. मिटींग काबार जावन तेंचो पॉयंट येवन आमी डिसायड केलें की वी विल गो फॉर लिगल एडवायस. सर्टन पॉयंट आसले की आमी एक्सपर्ट नाही सो ताका लागून आमी आमच्या लॉयरा कडेन लिगल एडवायस घेतलो. टेक्निकली मिटींग इज कंप्लीटेड. टेक्निकली मिटींग इज कंप्लीटेड. उठून करून आमी मिटींग अजेंडा काबार केला. आमी अजेंडा काबार करून आफ्टर कंप्लीट द मिटींग. दर्यादेगेर उदकाची पातळी वाडप नॅचरल अशें उत्तोर्डा दर्यादेग वर्साक 3 खेप जाता. चेन्नयच्या NCSCM एजन्सीक ऑनबोर्ड घेवन गोंयच्या दर्यादेगांचो अभ्यास करतले पर्यावरण मंत्री अलेश सांगता. उत्तोर्डा दर्यादेगे वेल्यान सुरवात एरियल सर्वे आदींच जाला. आतां फील्ड रिसर्च इन्स्पेक्शना उपरांत अलेश उलयलो. पूण मात थोडे आमगे हांव सांगताले वर्साक 3 फावटी अशें करून प्रॉब्लम जाता. जुलय म्हयन्यान, ऑक्टोबर म्हयन्यान, डिसेंबर म्हयन्यान. They call it something like spring tide or something like that, and which is attributed to, it is a normal natural phenomenon. This year may be a little more alarming because of the high monsoon that we have had and the effect of this spring tide. The government of Goa has appointed NCSCM, an agency from Chennai, to study the coast, the shoreline of Goa, which, if I may say, study the coastline of Goa. Issues that we are facing along the coastline. Coincidentally, they reached Goa yesterday, and so I thought, since this situation looks alarming, or is alarming, it is not only Major the beach, we will be visiting various areas from north to south. Entire coastline. The coastline. And or if I may correct, if I am not wrong, they have already done an aerial sort of study. So they have identified critical areas. Now they have come for a field study. दिवचले कारापूर योगेश्वरी देवळाच्या सभा मंडप वाठारात शॉक लागून वैभव भिंडे हो 25 वर्साचो तरणाटो सोंपलो. तो मूळ झोंबेत दोडामार्गचो. कोजागरी पुनवे निमतान देवळात पालखी उत्सवा वेळार घडणूक. जमनीर पडिल्ली वायर हात लायिल्ल्यान शॉक. तो देवळात कार्यालयीन काम करतालो. कुळण कारापूर हांगासर काल एक इन्सिडंट जालो. त्या इन्सिडंटान वैभव भिडे वो एक 25 वर्साचो भुरगो ताका शॉक लागून मरण आयलें. मेळटा तें माहिती अशें की फाटसून म्हाजें तुमी देवस्थान पळयता आसत तें जोगेश्वरी देवस्थान आनी योगेश्वरी देवस्थान सुमारे काल 6:30 दरम्यानचेर पालखीचे कार्यक्रम जाता. आनी ह्या पालखीच्या कार्यक्रमाच्या दरम्यान पालखीच्या वाटेचेरूच लायटीची एक वायर पडली. ती वायर काडून कुशीक दवरपाच्या प्रयत्नान एक जो हांगासर काम करतालो वैभव भिडे हाका शॉक आयले. आनी शॉक येतकीर ताका ताबडतोब लागींच्या जे बिचोलीचे हेल्थ सेंटर व्हरपाचो प्रयत्न केलो.
पण थंय पावतकीर ताका मृत घोशीत केल्लो गेला. त्याच बरोबर दिचोली पुलिशेन एक्सिडेंटल डेथ म्हणून केस रजिस्टर केल्ली आहा. फुडली तपास आहा ते चालूच आहा. स्टुडंटा खातीर सुद्दां हणजूण कन्स्ट्रक्शन सायटीर काम करपी लेबर 2 मजल्यावेल्यान पडून सोंपलो तो बंगाली म्हणून कळटा. ब्रेस्तारा रातची गजाल. सुत्रां सांगता ते प्रमाण लेबर पडलो तेन्ना कन्स्ट्रक्शनाचें काम खंय बंद आशिल्लें. प्रकरण पुलिसां मेरेन पावला. नमस्कार. हणजूण हांगासर एक कन्स्ट्रक्शन सायटी वयल्यान नारायण रॉय हो 2nd फ्लोरा वयल्यान पडोन हेजें निधन जाल्लें आसा. आनी अशें कळटा सुत्रा कडल्यान की जी कन्स्ट्रक्शन सायट आसली ती बंद आसली. हो कसो पडलो ती अजून कांय स्पश्ट जाल्लें ना. अंजून पुलीस कारवाई करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.